नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. OCI कार्डाच्या केंद्राच्या निर्णयाक रेजिनाल्डाचो येवकार. जाल्यार काँग्रेस आमदार कार्लूस म्हणटा हो केंद्राचो डबल स्टँड. ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपाक लागूनच दक्षिण गोंयांत भाजपाची हार. निकाला उपरांत प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केल्ल्या विधानाचेर भाजप ठाम, सांगता मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीक राम करीत रॉयला फर्नांडिसान भरलो अर्ज. ग्रॅफन आनी फ्रँक फर्नांडिसूय रिंगणात. कोकण रेल्वे स्टेशनाचेर रेंट अ बायक सुरू करपा विशींची निविदा कोकण रेल्वे महामंडळान केली रद्द. गोंयांतल्या वेवसायिकांकडल्यान ह्या निविदाक जाल्लो विरोध. स्मार्ट सिटीच्या कामाचे करचे ऑडिट. आमदार विजयाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र. कामात गैरकारभार आनी भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो पत्रात उल्लेख. लायटीचे काम करून येताना वीज खात्याच्या गाडयेर फारपेट. माळोली 70ची घडणूक सुदैवान गुळी लायनमॅनाच्या हाताक लागून गेली. थळाव्यांनी माहिती. 8 जूनाची ही घडणूक, मात लायनमॅन म्हणटा हातीर बसलो फातोर. आणि आता खबरो विस्तारांत. एके वटेन OCI कार्डा वयल्यान केंद्र सरकाराची तोखणाय जाता, जाल्यार दुसरे वटेन निर्शावणी. अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान केंद्राच्या निर्णयाक येवकार दिला, जाल्यार काँग्रेस आमदार कार्लूसाच्या कोतान हो निर्णय म्हटल्यार डबल स्टँड खंय. कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान OCI कार्डाचो विशय सुटावो जाल्ल्यान गृहमंत्री अमित शाह आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार आटयल्यात. पळयात. One of the major issue was the OCI card. Lot of people have not had, whoever had, taken Portuguese citizenship had not surrendered their passports. Various issues. थोड्या फायन मान सेटल केले, थोड्या फायन मान नसो सेटल केले. आता फायन मारले तांकां कोण सेटल जाले ते गेले, बट फायनली देयर वॉज वन इश्यू. केरला हायकोर्टान एक इश्यू जालो, एंड देन ऑल दीस केसीस वर नॉट कंपाउंडेड एंड केप्ट एज ऑन होल्ड. So I have been following up with the chief minister. We have a lot of correspondence with the chief minister. हांव एक आमदार आहा जो कंटिन्युअसली हुंयच्या इश्यूचेर कॉरेस्पॉन्डन्स करता chief minister. You can verify this in the chief minister's office. आता हे करता आसतना when we were doing this, we realized that electionाक इश्यू जालो, party electionाक. So we have continuously, seen to it that it was solved. MEA, said the matter was under consideration of the MHA. So there was a little bit confusion. Many people tried to create confusion by saying that, this issue will not be solved. There were apprehensions, no doubt. We understand the apprehensions. But I want to tell you the intent of the government was very clear. It can be made out that immediately the first decision that was taken by the central government was of the OCI. So I am very happy and I want to congratulate the Honorable Chief Minister, Pramod Sawant. I want to congratulate the Home Minister, Mr. Amit Shah, and the Prime Minister for taking up these issues. एके वटेन काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान OCI कार्डाच्या निर्णयाक येवकार दिला, जाल्यार दुसरे वटेन हो निर्णय डबल स्टँड आशिल्ल्याचे ताजे म्हणणे. आयकात ताजे म्हणणे. The notification issued by the central government relating to acceptance of the revocation certificate for obtaining an OCI card is welcome, and I am guaranteeing that it will give relief. But I would say one thing, that it was wise decision on the part of the central government to have taken this route, especially in view of the proceedings which had taken place in the High Court. If not, the central government was going to face contempt, and an inquiry would have to be ordered as to how the statement was made, whether it was made with or without the knowledge of the central government, with or without instructions of the central government. Because once a solemn statement is made in the court, you cannot go back and play the fool. And I mentioned this earlier. So as far as the OCI card revocation, that is the first part. Remember, what we are dealing with here is surrender is of a passport and the revocation is of a passport. But there is another issue
which is come up relating to OCI card. And I will tell you this because I have been consulted on this matter, and I have also given a reply which is to be given to the concerned High Commission in London, which has raised this issue. It is a dual kind of an ambiguous situation which the central government is putting. In Goa and in India, you are saying that when a person has registered the birth in Portugal, you have become a citizen of Portugal, and that is correct law. I don't say no. But what is happening in the missions abroad, whether it's in the embassies, Indian embassies or High Commission, after you have surrendered your passport, forget revocation, even after you have surrendered your passport, because you have registered your birth in a foreign country, they are insisting on a renunciation certificate, which means it is creating a confusion. In Goa, you are troubling people by saying you registered your birth and therefore you became a citizen of Portugal in that year of registration. Therefore you were playing the game of surrender and revocation. Now when it comes to international places, that is any place abroad, Indian missions abroad, you are asking people, where is your renunciation certificate? In that reply, I have also cited 2 cases in Portugal giving the numbers, the application numbers. I won't say the names because these are private and confidential. But I've given the names and the numbers of 2 persons in Portugal who went similarly to get an OCI card, and they were told there is no renunciation certificate. I've also quoted the case of Kaitu De Silva, ex-MLA, who registered his birth and got Portuguese passport, and yet the government of India held that he was still an Indian citizen. I've also quoted the case of Advocate Iris Rodrigues, where he registered his birth and obtained a Portuguese passport, but he did not renounce his citizenship, but they said that he was a Portuguese citizen. So therefore, you can't have a dual stand when it suits you and when it does not suit you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपाक लागून दक्षिण गोंयांत भाजपाक हार मानची पडली असो दावो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान केला. लोकसभा निकाला उपरांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें ख्रिस्ती धर्मगुरूंचेर घातिल्ल्या खापराचें लेगीत भाजपान समर्थन केलां. आमचे अध्यक्षान जे उलोवप केल्लेले, तशेंच आमी सुद्दां उलोवप केल्लेले कितें जे आयज साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें, धर्मगुरूंचे इंटरफेरन्स जाल्लेले, हे आमी आजुनूय तेजेर स्टँड आमचो तोच आसा. खंय तरी आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा, कितें चॅलेंज केलेलें आसा की आतां आमचो स्टँड चेंज जातलो. आमचो स्टँड चेंज, आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड. येस, हे पोलरायझेशन जाला आनी हेजे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायझेशन कशें कशें आमच्या साऊथ गोवा भितर जाल्लेलें आसा. आयज आमी पळयता कितें जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला, कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटींग जाल्लेलें आसा. कित्याक आमी खुबशे पळयता, कित्याक आमी आयज खंय तरी जातीवादाचेर समाजाचेर केन्ना पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टीन. इलेक्शनाच्या पयलीं आमचो अध्यक्ष एक टॉप चर्चीच्या ऑफिशियलाक मेळपाक गेलो, तेंचे कडेन उलोवप केलें, तेंचे कडेन मिटींग जाली, आनी जेन्ना मिटींग काबार जाल्या उपरांत एक फोटो घेवपाक लागून ते उबे रावले, जाल्यार तो फोटो घेवपाक सुद्दां दिवना, डिनाय केलो फोटो घेवपाक. हेजे वयरसूनच कळटा जाल्यार तुमकां जर मनानसून नासलें जाल्यार तुमी मिटींग तरी कित्याक आपयली आमच्या अध्यक्षा बरोबर. हेजे वरसून कळटा येस साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें आसा. बाणावले जिल्लो पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत आतामेरेन 4 अर्ज. इंडिया आघाडीचो उमेदवार जोसेफ पिमेंटा सयत रॉयला फर्नांडीस, ग्रेवन फर्नांडीस आणि फ्रँक फर्नांडीस हांचोय उमेदवारी अर्ज. बाणावले इंडिया आघाडीच्या उमेदवारा सामकार जिखपाचे व्हड आव्हान. बाणावले जिल्लो पंचायतीचे पोटवेंचणुकेत 4 उमेदवारी अर्ज.
इंडिया आघाडी वतीन जोसेफ पिमेंटान उमेदवारी अर्ज भरला. बुधवार अर्ज भरपाच्या निमण्या दिसा आनीक 3 अर्ज आयले. प्रदेश काँग्रेसीच्या सरचिटणीस पदाचो राजीनामो दीत रॉयला फर्नांडिसान अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. आयज जेन्ना हांव नॉमिनेशन भरता एज एन इंडिपेंडंट, I am sad that I have to resign. I had to resign from the Congress party, but I will also still say that Congress is still in my heart and I am working for the principles of Congress. ZP polls then declared zale by polls. We were shocked that the Congress continued with an alliance. Then alliance continued with Aam Aadmi Party in Goa. Grassroots workers option na. This is a Panchayati Raj election. Main thing is, this is not a legislative election. This is not a Lok Sabha election. To be specific, in Benali, there is no BJP. When there is no BJP, whom do you want to keep away? Panchayati Raj elections are for grassroots, for common man. And no doubt it was on party lines. Alliance was not a necessity. तिसरो अर्ज आयलो तो ग्रेफन फर्नांडिसाचो. ग्रेफनाक बाणावलेचो सरपंच झेवियर फर्नांडीस आणि फामाद फिशरमॅन पेले फर्नांडिसाचो तेको. इंडिया एलायन्स जे पडते कॅन्डिडेट इंडिया एलायन्साचे तेमी केला. इंडिया एलायन्स म्हणून टिमान कॅन्डिडेट घायल तो हो सगळो तो वोट टेमी कोण पड तेज बारबो हाय तेम मारला. हो बाणालेचे हे लीड बोर्ड हाडून दाखयला. ते बाणाले ओरिजिन हाडून दाखयला बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर. हे गोंयभर पड ही हिस्ट्री केल्या ती बेनावली लोकांनी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी हिस्ट्री करून दाखयला. हे डिपेंड आतां लोकांचेर आसतलें. सो लोक खंयच्यान वोट मारतो आतां 23 तारखेक कळटलें. 24 तारखेक निकाडा तितूच मागीर कळटलें बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेणें फॉर्म भोला आनी तुय चल जाला आमको पार्टी मेन मनीस कोण नाय चय. हो सगळो आमगे बाणाले लोक यूथ आनी सारको फॅमिली लोक येयला आमच्या बारा फॉर्म भरपाक. आनी आमगे बाणालेचो वाडकाचो कार्मोना कावेलेसी लोक कितो रिजल्ट घेवन दाखयतलो सुंजा आसता. हॅपीनेस डे आम हॅपी न्यूज हाडून दाखयतले लोकांक. आमी इंडिपेंडंट बसू. टायगरागे म्हाका 4-5 मिस कॉल आहाय. हांवें फोन केलो ना तेका कित्याक ते एन्सा मातशें बिजी आहा. तू टायगर म्हणल्यार धांवता न्हू रे. टायगरागे फोन काडना. टायगरागे मिस कॉल आहाय बाबा. हांव आतां धैर्य आसा. आमगे कालचे एंकर आहलो ते काण हाडय आनी डाबको आतां तो टायगर तेका लागो माता जाला हांव नको. पूण आमी हे भुरग्याक सापोर्ट कोताय कित्याक आम कोणें कॉन्फिडंटान गेल नाय म्हणून हांवें तुका काली सांगिल्ला आजी सांगता. तूं गोवा फॉरवर्डा मेंबर आहा न्ही. हय. तुगे पार्टी तेका सपोर्ट करता. ओके. इंडिया एलायन्सा. सो तूं तुगे हें कितें मुगे कितें म्हणजे तू एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता दिसना तुका. तुगे पार्टी त्या सायडीन तू हे सायडी टायगर मध्ये आम कोणें सद्या कोणें सांगलोलें ना. टायगरान सांगना. टायगरागे 5 पूण मिस कॉल आहाय पूण म्हाका तेगे फोनाचेर कांय सांगलो ना. चवथो उमेदवार रिंगणात आसा तो फ्रँक फर्नांडीस. थोडी कामां काय न्ही सारकी आनी जो झेडपी आनी कितें काम आहाय तें हांव कोतो ना मुखार आनी कितें जालें आनी ते लोकांक विश्वासा झेडपी प्रधानमंत्री काम आसता सद्याक कोणें म्हणटा की पंचायत बरी झेडपी तुमच्या पंचायती चड काम मेळ्ळां जाता पूण झेडपीन जायना. सो हेजेर तुजो मत कितें आसा. झेडपी जायना म्हणजे झेडपी जितून एक मनशान एक जितून तो लोकां भितर वचपा जाय लोकांक मेळपा जाय हे काम विचारपा जाय तेन्ना लोकांक काम जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेगवेगळ्या कोकण रेल्वे स्टेशनांचेर रेंट बायक सुरू करपा विशींची निविदा निमणे कोकण रेल्वे महामंडळान रद्द केली अशी माहिती कोकण रेल्वेचो वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांणी दिल्या. कोकण रेल्वेन काडिल्ल्या ह्या निविदे उपरांत गोंयांतल्या विरोधी पक्षान ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायल्ली. तशेंच टॅक्सी वेवसायिकांनी लेगीत ह्या रेंट अ बायक निविदेचो विरोध केल्लो. Konkan Railway had floated a tender for operation of rent-a-bike service at stations in Goa, but for this tender there was a stiff opposition from the local operators of rent-a-bike services. So hence, considering their request and demand, Konkan Railway has cancelled this tender.
बुधवारा दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतायेखाला मडगांव रस्तो सुरक्षा समितीची बसका जाली. ह्या बसकेत रस्तो सुरक्षा संदर्भातल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. गोवा कॅनान येरादारी सुरक्षेविशीं मांडिल्ले मुद्दे घेवन जिल्लो अधिकारी नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी करतले अशें गोवा कॅनची वांगडी लॉर्ना फर्नांडीस हाणें सांगलें. I'm Lorna Fernandez of Goa CAN. We are a member of the Road Safety, South Goa District Road Safety Committee. Today we had the meeting. The collector himself chaired the meeting today. Many of the points that we have been raising in the past meetings were clarified and some of the points closed today after discussion and after compliance. Some of the points that we discussed were about the maintenance of speed breakers. PWD has come up with a new policy for speed breakers. The speed breakers were discussed because everyone's talking about having, putting rumbler strips or speed breakers on the highways, which is actually not allowed as per the IRC guidelines. The Supreme Court guidelines. Yes, and Supreme Court guidelines and all of that. And then the approach roads to the highways need to have speed breakers, and you don't need notification. That was clarified today, that you don't need notification to put these speed breakers on the approach roads. So, and people also need to be educated. That you just cannot come onto the highways without stopping, looking and proceeding. What was the conclusion of the meeting? The conclusion of the meeting was that collector is going to issue many of the kind of guidelines or circulars with regards to some of the points that we had raised today, or even with regards to like stray cattle, protruding rods, which the electricity department continues to carry, to use vehicles where the electricity poles are protruding, almost by 5 and 6 meters, and which is not allowed, as per the Motor Vehicle Act. The issue also of road rollers going onto the roads. Apparently today it was brought to our notice that the new Motor Vehicle Act says that road rollers can carry onto the roads, but actually they destroy the roads that they have just built, by going and slowing down the traffic also. So it was said that directions will be issued by the collectorate to the police department, that under certain sections that they can take action of these road rollers being on the road for slowing down traffic and destroying the road surfaces. Was there any discussion regarding the removal of speed breakers from the highway and rumbler of? No, there was no discussion for removal of any speed breakers, but they said that they had some instructions from the chief secretary with regards to speed breakers. I asked that whatever directions are being given, that should be shared with this committee. We are not aware of what was discussed in that meeting. So we said that whatever is discussed anywhere else with regards to road safety needs to be brought on record here. Even notifications, like if you notice in March itself, PWD brought out 4 notifications with regards to the medians on the road, maintenance of the medians, speed breakers, speed limits and signages. So 4 different notifications or policies, on these were brought out. But they have not tabled it here at the meeting. स्मार्ट सिटीच्या कामाचे ऑडिट करचे अशें गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाणें प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केली. जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामात गैरकारभार आनी भ्रष्टाचार सुरू आसा, तशेंच उण्या दर्जाचें काम जालां अशें विजयाचें म्हणणें. हातोडीचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी आज पंतप्रधान कार्यालयात एक पत्र बरयलें आनी तांणी त्या पत्रा भितर अशी मागणी केल्ली आसा की पणजे स्मार्ट सिटीचें जें काम चालू आसा तातूंत भितर बेगींतल्या बेगीन इंटरवेन्शन करचें आनी ताजें इन्व्हेस्टिगेशनय करचें. विजयाच्या म्हणण्या प्रमाणे जे स्मार्ट सिटी खातीर एलोकेशन जाल्लें ते 1200 कोटी रुपयाचें एलोकेशन जाल्लें आनी ताणें पणजे एक नवी वळख दिवपा आशिल्ली, पणजे चकचकीत जावपा आशिल्ली, पूण जालें उलटें अशें विजय म्हणटा. आनी सद्याक पणजेकारांक ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून भरपूर त्रास जातात आनी ताका लागून प्रधानमंत्री कार्यालयान बेगीन हातूंत भितर हस्तक्षेप करचो आनी जे पयशांचो कितें घोटाळो जर जाल्लो आसा 1200 कोटी रुपया, जाल्यार तातूंत भितर इन्व्हेस्टिगेशनय करचें, बेगींतले बेगीन चवकशी करची. ह्या स्मार्ट सिटीक लागून सद्याक पणजेकार भरपूर त्रास काडचे पडटात आनी त्रास म्हणजे नसले जाल्यार पावसाच्या दिसांनी हांगा वता थंय उदक भरतात, तातूंक लागून वेपाऱ्यांक त्रास जातात, येरादारीक त्रास जातात, काही जाणांचे जीव ह्या
स्मार्ट सिटीची जी कामां चालू आशिल्ली तातूंत भितर तांणी सिग्नल सारकेले सायनबोर्ड सारके लायला ताका लागून जीवय वगडावचे पडल्या हाची चौकशी मागल्या त्याच बरोबर करप्शनाची बी चौकशी करची अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकणेकर. बुधवारा कोरगांव सुकाळे वाड्यार व्हडले आंब्याचें झाड 2 घरांचेर पडून सुमार 1,75,000चे लुकसाण जालें. ह्या वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून ही पळोवणी केली. आंब्याचें झाड पडून बरेंच लुकसाण जाल्ल्यान सरकारान मजत करची अशी मागणी फॅमिलीन केल्या. हे झाड 1.5 ग्राम सुमार पडले. म्हाका सांग कितलेशे डॅमेज जाले आसतले आतां म्हणजे तुमचे जे नळे आनी कितें कितें कितले जाले आसतले डॅमेज? लाखभर जातले. हय न्हू. ओके. आतां तुमी कशे रावतात काय मागीर दुसरे सायडीन बीन रावता? ओके. मागीर रातभर तुमकां पावस बीन पाणी सगळें खाला आयले तर? हां हां. ओके. ते झाड आसलें पळय कितले वर्साचें आशिल्लें अंदाज? खूब वर्सां. 11 वरांक पडला. खूप डॅमेज जालें? हय हय. घराचें हें गेलां आनी आमचें 2 घरांचें गेलां आनी सबून हें गेलें पाकडी कशी सबून पोपटी. ओके. पत्र्याची. तेन्ना पावस बी कितें आसलो? ना काय ना पावस मीस काय ना वारें मेरें काय. वाळपय माळोळे 8 जुनाक रातचे वेळार लायटीचें काम करून परतून येताना लायटीच्या गाडयेचेर फारपेट जालो. रानांतल्यान गुळी आयली आनी ती गाडयेंत फुडें बशिल्ल्या लायनमॅनाच्या बोटाक घासून गेली. मात ह्या घडणुकेची म्हायती पोलिसांक कळोंक नाशिल्ल्याचो थळाव्याचो आरोप आसा. गोमंतक टीव्हीन ह्या विशीं वृत्त प्रसारीत केल्या उपरांत संबंदीत लायनमॅनाक वाळपय पुलिसांनी आफोवन हाडलो जाल्यार तो म्हणटा हातीर खंय फातर बसलो. सगळेच प्रकरण दुबावाचें. पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. सत्तरीचे वाळपय मतदारसंघातल्या नगरगाव पंचायत क्षेत्रातले माळोले वाठारात एक धक्कादायक घडणूक घडिल्ल्याची थळाव्यांची माहिती. रातच्या वेळार लायटीचे काम करून वीज खात्याची गाडी माळोलेच्यान वाळपय येताली. येतना वंड्या कडेन म्हणटात थंय रानांतल्यान आर्माची एक गोळी आयली आनी गाडयेंत फुडें बशिल्ल्या लायनमॅनाच्या हाताक घश्टून गेली. सुदैवान लायनमॅन साल्वार. ही घडणूक घडिल्ली 8 जुनाक. उपरांत कांय थळावे लायट ना म्हूण कागाळ घेवन रातचे वाळपय सबस्टेशनात पाविल्ले कडेन तुमच्या वाठारांत लायटीचें काम करपाक येवप हुस्क्याचें. लोक फार मारतात म्हूण कांय स्टाफान ऑफिसांत गेल्ल्या लोकांक सांगलें. हातूंतल्या कांय थळाव्यांनी हे सगळ्या प्रकरणाची गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना म्हायती दिली. हे विशीं गोमंतक टीव्हीचे प्रतिनिधीन वाळपय पुलिसां कडेन संपर्क केलो जाल्यार अशे तरेची कांयच म्हायती वा कागाळ येवंक नाशिल्ल्याचें सांगलें. गोमंतक टीव्हीचे वृत्ता उपरांत पोलिसांनी संबंधीत लायनमॅनाक आफोवन हाडून जबानी घेतली जाल्यार ताच्या जबानेत तो म्हणटा आपल्याचेर आर्माची गोळी न्ही जाल्यार फातर लागलो. उपरांत खंय ताणें हॉस्पिटलांत वचून ड्रेसिंग केलें. कितले जाणां आसले? 2 जाणां. ड्रायव्हर धरून 3 जाणां. लायटीचे आतां हे रातचे कितल्यांक सुमार? हे 10 सुमार. 10 सुमार. 8 तारखेक. एक वय ते माळोली धावे नगरगावच्या पडल्या आम्या. आता मी कंप्लेंट केल्या तुवें आतां कंप्लेंट ना कोणी म्हाका फोन केलो न्हू तेंच्यांनी कंप्लेंट जाल्या म्हणून तुजेर कोणी गुळी घेतल्या. हांव सांगलें आतां म्हाजेर गुळी कोणी घालूं ना म्हणून म्हाजे फाटलो फातर बसला कोणी ते बेश्टो उठयला आसतलें. गुळी घातली तेका कोण घालूंक शकना न्हू. मागीर रोडान येताना सेक्शनां केलें आनी आमी मागीर तो कितें फातर कायऱ्या म्हणून तो बोटार पडला म्हाजे. हे रातचें जाल्लें? हय रातचें 10. कितें बसलेलें तें खबर ना? म्हाका खबर ना न्हू. मागीर हांव पयलें बघ जाल्यार बारीकशें हांगासर हें जालां. मागीर हांव हॉस्पिटलांत गेलो ड्रेसींग केलें आनी बांदलें आनी आतां गांव बरो जालो. कितें बसलेलें तुमकां खबर ना? फातर बसलें न्हू. फातर तशें बारीकसो फातर बसलें. बेश्टें कितें कोणी उठयलां तें कांय खबर ना आमकां. तें आतां कोणी कितें उठयलां तें ना. तूं म्हणटा तो हें ना बंदूक न्हू म्हणटा? ना ना बंदूक ना. बंदूक जाल्यार बोट बी फुटोंक येता. हे पळय फातर बसला. फातर बसलो? हय एका हेजो. मात थळावे आनी खुद्द वाळपय सब स्टेशनाचे कांय स्टाफ सांगतात की लायनमॅनाच्या हाताक गोळीच लागिल्ली. कांय वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी खंय पुलीस स्टेशनाचेर हे प्रकरण पावयत जाल्यार फावटी मारच्यो पडटल्यो आनी कटकटी सुरू जातल्यो म्हूण त्यो भानगडी नाकाच म्हूण सांगल्यो. ते भायर गाडयेंत गोळी पडिल्ली मेळिल्ली. ह्या सगळ्यांतल्यान जायते प्रस्न उपस्थित जातात. ते लायनमॅनांक ती गोळी हड्ड्यार वा आनीक खंय लागिल्ली जाल्यार घडये रानात कोण कासाक गेल्लो आसूये आनी ताणें मारिल्ली गोळी चुकून लायटीचे गाडयेर बसले आसूये. मात घडिल्ली घडणूक घडोवंकच ना म्हूण जांचे वांगडा हें घडलां ते भुमिका घेतात तेन्ना सगळेंच निष्प्रभ थारता.
गोमंतक टीव्हीन जबाबदारीन हे वृत्त केला आणि तसे पुरावे आमचे कडेन आसात. त्या लायनमॅना वांगडा कांय अनर्थ घडूंक ना ही सुदैवाची गजाल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोलवा हांगासर एका घरांतल्यान सुमार 7 ते 10 लाख भांगराच्या दागिन्यांची चोरी जाली. ह्या घराचो मालक परदेशात आसता. घराची देखरेख करपी केअरटेकरा कडल्यान चोरी जाल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. मात हाची कागाळ नोंद जाल्ली ना अशें सुत्रांकडल्यान कळटा. काल रात्री काही अज्ञात चोरट्यांनी कोलवा चर्चीच्या फाटल्यान एक घरा भितर घुसले आणि थंयच्यान भांगराच्यो वस्तू तांणी पळोवन व्हेल्यो अशी माहिती ह्या घराचो केअरटेकरान कोलवा पोलीस स्टेशनाक दिल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जेन्ना चौकशी केली पुलिसांनी तेन्ना तांकां अशें दिसून आयलां की हातूंतल्यान 2 हार आनी काही भांगराच्यो वस्ती ह्यो चोरून व्हेल्ल्यो आसात. हे चोर घराचे ग्रिल्स तोडून भितर सरले. ह्या घराचो जो मालक आसा तो भायल्या देशांत कामाक आसता आणि हांगा ताणें एक केअरटेकर दवरिल्लो पळोवपाक. जेन्ना चोरी जाली तेन्ना केअरटेकर ह्या घरांत नाशिल्लो, तो घराच्या भायर आशिल्लो आणि ही चोरी जाली. पूण सद्याक परिस्थिती कोलवा पोलिसांनी म्हायती दिल्ल्या प्रमाणे केअरटेकरान कंप्लेन घेवपाक न्हयकार दिला. ताणें फक्त इन्फॉर्म केला. जेन्ना मालक येतलो तेन्ना ही कंप्लेन रजिस्टर जातली अशी म्हायती आमकां कोलवा पोलीस स्टेशनांतल्यान मेळ्ळी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेकार. कारंजळे टॉक वाठारांत फाटले 15 दीस जाले भौशीक बांदकाम खात्यान गटार बांदपाक घेतला. ताका लागून कुशीकूच आशिल्ल्या STP प्लांटा कडेन वचपाक आशिल्लो रस्तो आडून उरला. ह्या प्लांटान येवपी ट्रक सद्याक बंद आसात. ताका लागून सिवरेजीचें उदक खंय खाली करतात असो प्रश्न पडला. नमस्कार, हांव आसा टोंका हांगासर. टोंकाचो कलमट आसा तेचेर आसा आनी म्हाज्या सायडीक क्रीक आसा. आतां टोंका म्हटलें की सगळ्यान पयलीं याद येता तें म्हटल्यार स्मार्ट सिटीचें काम. पूण आयज वेगळ्या कारणां खातीर हांगा येयलेलो आसा. म्हाज्या फाटसून एक ड्रेनेजाचें काम चल्लां तें तुमकां दिसता आसतलें. तें काम आसा PWDचें तें ड्रेनेज काम आसा तें काम फाटले 15-20 दीस चल्लां. आनी आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की सिवेज जे व्हरता ते टँकर 15 दीस जाले बंद आसा. ते टँकर सिवेजी कडेन पावना. तेन्ना आमी चवकशी करपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हेजें ड्रेनेजचें काम चालू आसा. त्या कामा खातीर फाटले 10-15 दीस जाले काम चालू आसा. त्या कामा खातीर हे टँकर बंद आसा आनी ते टँकर सिवेजी कडेन वचूंक शकना कारण तेच्याच फुडें चेंबर आसा. त्या चेंबरा कडेन टँकर पावूंक शकना. ह्या खातीर फाटले 10-15 दीस टँकर जे आसा ते बंद आसा. मुख्य हांगा प्रश्न पडटा तो म्हणटा हांगा जे ड्रेनेजाचें काम चालू असल्या कारणान फाटले 15 दीस जे टँकर बंद आसले ते टँकर खाली तरी खंय जाता. कारण हांगा तरी 15 दीस जाले टँकर येयना, टँकर बंद आसा. जाल्यार मागीर जे सिवेज येता ते सिवेज ते खाली खंय करता हो प्रश्न आसा. आनी ह्या प्रश्नाचो सुटावो जो आसा देखून आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले की टँकर खाली तरी खंय जाता. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव विनायक. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.